सिंधुदुर्गातल्या दोडामार्ग तालुक्यांतल्या तिळारी वाठारांत हतयांचे परतून एक फावट दर्शन जाले। दोडामार्ग 20 घर मार्गाचेर राती कडेन हे हत्ती रस्त्या वयल्यान चलत वयताले। राती कडेन हेवाळे गांवांत वयताना एका नागरिकान हो अणभव घेतलो। हेवाळे आनी भोंवतणच्या वाठारांत ह्या हतयांनी धुमाकूळ घातला। लोकांची बागा पुरायेन नश्ट केल्यात, पूण प्रशासन मात कानार केस काडून ओग्गी आसा। पूण थळाव्या लोकांक मात हती वांगडा दीस काडचे पडटात। ही वस्तुस्थिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक कोण सांगतलो होच मुळान प्रश्न आसा।